नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। पिट्सपिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक दुबावीत पद्दतीन मरण हॉस्टेलाच्या कुडीत न्हिदिल्ल्या अवस्थेत आयल्या मरण वेर्णा पुलिसांनी केलो प्रकरणाचो पंचनामो फुडलो तपास सुरू। कुडचडे पुलीस स्टेशना लागसार 4 गाडयांमदी जाल्ल्या अपघातात एकलो जालो जखमी एका कारीन फाटसून धपको दिल्ल्यान जालो अपघात। गोंयांत आयतार आनी सोमारा पडटलो उटंगराचो पावस हवामान खात्यान जारी केला ऑरेंज अलर्ट। कोलवा मुंगूल गँग वॉर प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आनीक 8 दुबावितांक केली अटक। हल्ल्यात वापरिल्ली शस्त्र आनी कार केली जप्त। पुलिसांनीकूय दुबावितांचे मागार। घरपट्टी वाडोवपाक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो खर विरोध। हो टॅक्स तो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या माथ्यार टॅक्साचे आर्थीक वजे म्हणटा मायकल लोबो। आणि राज्यातल्या रस्त्यांच्या वायट स्थितींचेर लक्ष ओडून घेवपा खातीर आपान सुरू केली भाजपचे बुराक मोहीम। फोंडकुला पडून पेड्ड्यार जाल्ल्या रस्त्यांचे फोटो काडून धाडपा खातीर जारी केला व्हॉट्सॲप नंबर। आता खबर विस्तारान। गोंयांत आयतार 17 ऑगस्ट आणि सोमार 18 ऑगस्टाक उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। ताका लागून ह्या 2 दिसां खातीर पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला। 19 ते 21 ऑगस्ट या काळात मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यताय आसा। ह्या 3 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला। शेनवारा गोंयांत किरकोळ पावसाची नोंद जाल्या। कोलवा मुंगूल वाठारांत जाल्ल्या गँग वॉर प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आनीक 8 दुबावितांक धरले। हे 8 जाण धरून आता मेरेन ह्या प्रकरणात वट्ट 18 जाणांक अटक करपाक पुलिसांक यश आयला। ह्या 18 जाणां मदलो एकलो सरकारी कर्मचारी आसा जाल्यार अटक केल्ल्या कांय जाणांची गुन्यांवकारी फाटभूंय आसा। पळयात पुराय बातमी। कोलवा मुंगूल वाठारात मंगळारा गँग वॉर जाल्ले। हातून एका गटान 2 तरणाट्यांचेर कोयतो, दाणो आनी तरसादीन खुनीशी हल्लो केल्लो तशेंच फारपेटय जाल्लो। आदले दुस्मानकायेंतल्यान हो हल्लो जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। ह्या प्रकरणात पुलिशेन वट्ट 18 दुबावितांक अटक केल्या। गँग वॉर प्रकरणात फरार आशिल्ले मुखेल दुबावीत इम्रान बेपारी, अक्षय तलवार आणि अविनाश गुंजीकार ह्या तिगांकूय शुक्रारा रातीकडेन अटक केली। उपरांत दीपक कट्टीमणी आणि तारा सिंग राठोड ह्या 2 जाणां सयत आनीक 3 जाणांक शेनवारा अटक केल्या। तांचे कडल्यान ह्या हल्ल्यात वापरिल्ली शस्त्रां आनी कार जप्त केली। महत्वाची गजाल म्हळ्यार अटक केल्ल्या मदीं एकलो सरकारी कर्मचारी आसा जाल्यार हेर कांय जाणांची गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्याचे दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान सांगले। Morning of evening night of 11th and 12th, there was an attack, armed attack on 3 people, and it was near Sagun Hotel in Borda area. So in that we received a complaint that they gave the complaint 5 people were named in the complaint and 15 unknown persons were given that they attacked the 3 victims. So in that case we registered an offence and 5 people who were named along with the others, total 18 people have been arrested in this whole case, and we have identified and we have attached 6 vehicles also in this case. So multiple teams were formed after this incident, and we were successful in catching all of them. There are few still remaining. Still teams are working on them and soon we will catch them. Also the weapons used in this attack, we have recovered all of them. So and a special mention to the all South Goa police that not just the subdivision of Madgaon but other police stations also contributed in solving the case. Any questions please? गन जो यूज किया था वो रिकवर हो गया? गन अभी बच रही है, उसको भी रिकवर करेंगे।
So what are the weapons you said recovered with using? The weapons are the khoita and all those things. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. घरपट्टी वाडोवपाक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन खर विरोध केला. हो टॅक्स तो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या माथ्यार टॅक्साचे आर्थीक वजें वाडत चल्लां. तातूंत आतां ही घरपट्टी वाडयली जाल्यार लोक त्रासांत पडटले म्हणून आमदार मायकल सांगता. देखून कळंगूट पंचायतीन घरपट्टी वाडोवची न्हय अशें आवाहन आमदार मायकलान केलां. पंचायतींनी घरपट्टी वाडोवची असो आदेश सरकारान 2022 वर्सा काडिल्लो. कांय पंचायतींनी घरपट्टी वाडयल्ली जाल्यार कांय पंचायतींनी ती वाडोवंक नाशिल्ली. ह्याच विशया वयल्यान कलंगूट पंचायतीन आयतारा 17 ऑगस्टाक खासा ग्रामसभा आपयल्या. मात कलंगूटचो आमदार मायकल लोबन घरपट्टी वाडोवपाक खर विरोध केला. हो टॅक्स तो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या माथ्यार करांचे वजें आसा. देखून पंचायतीन घरपट्टी वाडोवन हे वजें आनीक वाडोवचें न्ही अशें आवाहन आमदार मायकल लोबन केला. कोण इम्प्लिमेंट जर करूंक सोदता तर म्हाका दिसता कोणें तरी कलंगूट पंचायतीक सांगलें की हें नोटिफिकेशन येयलां तुमी इम्प्लिमेंट करा. हांव सरपंचा कडेन सकाळीं आयज उलयलो की दीस नोटिफिकेशन इफ इट इज इम्प्लिमेंटेड तेणी कोणें तरी घातलां आसतलें की हावस टॅक्स रिवायज करचें म्हणून वा कितें तरी अशें करचें म्हणून फाल्यां तेंच्यांनी मिटींग आपयल्या 17th August 2025. So I spoke to Sarpanch today and I will also write to them, to the secretary, की एज इट इज आमच्या लोकांचेर खूप वजन वाडलेलें आहा. म्हणजे म्हारगाय वाडल्या, कस्टमर उणे जाल्या, रेट जी मेवताली कोणाक 900 रुपीज मेवताली रुमाक वा 1000 रुपया रुमाक मेवताली ती आयज 500 रुपयाचेर पावल्या. नंबर ऑफ रूम्स इन्क्रीज जाल्या इन द कोस्टल बेल्ट. नंबर ऑफ रेस्टॉरंट्सूय इन्क्रीज जाली. जे कोण थोडे जाण भाड्याक बसून दिताले तेंच्यांनी ते कोण घेवपी आहले पळय ते गोंया भायले लोक वेदर इट आर फ्रॉम कर्नाटका, महाराष्ट्रा और सम अदर प्लेस तेणी घेवन 6 म्हयन्यांनी सोडून पावले. गिरायक व्हडलेशें जायना म्हणून. आनी तितून हे टॅक्स रिवायज जावचे न्हू फॉर दोज पंचायत who were saying that we cannot increase our tax where there is a notification. हे notification धाडला सरकार. आता तुमकां जाय तितले घेया न्हू तुमी. If there is a notification and if you want to slightly decrease it, you take the body resolution and you tell the people that this is what we have decided. पंचायतीकूय फायदो जावंक जाय आनी लोकांकूय फायदो जावंक जाय. Local should be balanced. This is what I'm saying. The villagers should be balanced. If you go strictly as per this notification, people will be overburdened. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यांतल्या रस्त्यांची जाल्ली बिकट स्थितीचेर लक्ष ओडून घेवपा खातीर आपान शेनवारा भाजपाचे बुराकी मोहीम सुरू केली. सरकारान उण्या दर्जाच्या रस्त्याचें काम केलां असो आरोप आपान केला. रस्त्यांच्या वायट स्थितीक लागून लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. देखून ह्याच उपक्रमाचो एक भाग म्हणून आपान इबाडिल्ल्या रस्त्यांचे फोटो काडून 70451 70451 ह्या व्हॉट्सअप नंबराचेर धाडपाचें आवाहन केलां. गोंयच्या रस्त्यार जर वचत खंयच्याय रस्त्यार वच तूं काणकोणच्यान पत्रादेवी वच, पेडण्या वच, वागातर वच, अंजुना वच, कालांगूट वच, कितें दुखता तेंच कळना. म्हणल्यार ते कातर आहले फॉर बेस्ड ऑन हार्ट ब्रेकिंग हांगा कितें ब्रेक जाता तेंच कळना. ही परिस्थिती जाल्या सरकारान आमची परिस्थिती करून दवरल्या. निलेश काब्राला काडलो मुख्यमंत्र्यान हे सांगून की आता पीडब्ल्यूडी बरें जातलें म्हणून तो ग्राउंड काडलो, आपल्या तकलेर घातलो आनी आज पीडब्ल्यूडीची परिस्थिती फाटल्यान तरी बरी आसली आनी आज अशी कितें जाल्यार अशें दिसपाक लागला. आमी फाटल्या दिसांनी चीफ इंजिनियराक मेळून प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक मेळिल्ले, ताका आमी दाखयल्ले कांय रस्ते खंयचे पर्टिक्युलरली पॉयंट आउट करून दाखयल्ले. पावस पडलो, पावस गेलो, पावस सोंपतूय आयलो आनी पावस पडटलो काय पडचो ना तें खबर ना, पूण रस्त्याची परिस्थिती काय बदलल्या अशें आमकां दिसना. कांय जाग्यांचेर जे आमचे पर्टिक्युलरली लिडर्सांनी दाखोवन दिले की हे रस्त्यांचेर अशी अशी परिस्थिती जाल्या म्हणून त्या जाग्यार वचून तांणी पॅचअप करपाचो प्रयत्न केलो, पण ती परिस्थिती परत 2 दिसांनी येरे म्हाजे मागले. कित्याक जाताय? करप्शन हॅज रिच्ड अ लेवल वेर इट कॅनॉट बी रिव्हर्स्ड अनलेस दिस गव्हर्नमेंट गोज आउट ऑफ पॉवर. कारण पीडब्ल्यूडी खात ते जे आसा ते अशें आसा की रस्तो 2 म्हयन्यान केल्लो तो गायब जाता. चड खंय सरपाची गरज ना. मिरामार फाटल्या दिसांनी बाबुशाच्याच हॉटेला समोर जे रस्ते केल्ले आज ताची परिस्थिती पळयात. 2 म्हयने जावना रस्त्या वयलो फूल टायर गेलो. म्हणजे
टार घालता तसो कसो? म्हाका दिसता फाटल्या टायमार बीजेपी सरकारान सांगिल्लें की गल्फाच्यान आमी टार हाडटले म्हणून. गल्फाच्यान टार हाडून इम्पोर्ट करतले आनी हांव म्हणटा एटलीस्ट फातर घाला, टार सोडा, रस्ते आसा ते तरी दवरा, जे परिस्थिती आसा तांकां तरी सारखे दवरा. ताजे वयर पॅच घालता दॅट इट बिकम्स वर्स दॅन what is the condition of those road. Who is responsible? BJP's corruption, कॉन्ट्रॅक्टरांचेर तांणी सांगलें की एक्शन घेतलें म्हणून, पूण ते खंय ना खंय तरी गायब जाल्यात. कोणाचेरूच एक्शन घेतल्या अशें दिसना. कुडचडे पोलीस स्टेशना लागसार 3 कार आणि 1 स्कूटरीमध्ये अपघात जालो. या अपघातात स्कूटर चालकाक दुखापत जाले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका गाडयेन फाटसून धपको दिल्ल्यान 4 गाडयांमदीं हो अपघात जालो. सरकारान हर घर तिरंगा मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेखाला मुख्यमंत्री धरून भाजपाचे सगळेच मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घरांचेर तिरंगो हुबयलो. जायते कडेन तिरंगा रॅली काढून आपले देशप्रेम दाखयले. पूण हे देशप्रेम दाखयतना लोटले वा तिरंग्याचो अपमान जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा. तिरंग्याचो अपमान कोणे आनी कसो केलो पळयात पुराय बातमी. हर घर तिरंगा मोहीम जाली. भाजपाचे सगळे मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्त्यांनी तांच्या घराचेर तिरंगा उबयलो. जायते कडेन तिरंगा रॅली काडल्यो. लोटले तिरंगा रॅली काडचे पयलीं मेळत थंय आनी आपल्याक जाय तशे तिरंगा झेंडे लायले. लोटले जे पद्दतीन तिरंगे लायल्यात ते पळयले जाल्यार तिरंग्याचो अपमान जाल्ल्याचे दिसून येता. भारतीय ध्वज संहिता 2002 प्रमाण तिरंग्याचो मान राखप गरजेचो. पूण लोटले जे पद्दतीन तिरंगे लायल्यात ते पळयले जाल्यार तिरंग्याचो कसलोच मान राखिल्ल्याचे दिश्टी पडना. तिरंगो झेंडो लायतले जाल्यार कांय मार्गदर्शक सुचोवण्यो पाळच्यो पडटात. झेंडो सदां सरळ आनी स्पश्टपणान दिसतलो असोच लावपाक जाय. पूण लोटले खांब्यार लायिल्ले झेंडे आडवे जाल्यात. दुसरी गजाल, खांबे आनी बिल्डिंगांचेर झेंडे लायतले जाल्यार झेंडो हेर वस्तू परस उंच आसपाक जाय. मात हांगा झेंडे खांब्यार कमी उंचायेर लायल्यात. झेंडो देंवयतना तो वेवस्थीत आनी सन्मानान देंवोवचो पडटा. पूण जर हे झेंडे काल लायिल्ले जाल्यार ते कालूच काडपाक जाय आशिल्ले. मात ते कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्याचे दिसून येता. नमस्कार, हांव आसा लोटले गांवांत म्हणजे बोरे पूल काडून जे जंक्शन मेळटा ते एक्झॅक्ट त्या जंक्शनाचेर आसा. आनीक तुमी जाणा आसतले काल 15 ऑगस्ट जालो. सगळ्यांनी 15 ऑगस्ट व्हडा उमेदीन जो आमचो स्वतंत्र दीन आसा तो मनयलो. पूण तितून भितर एक तुमकां दाखोवपा सारकी गजाल म्हणजे जे हर घर तिरंगा ही जी कॅम्पेन जी सरकारान काडलेली, म्हणल्यार घरान घरान तिरंगा लावपाचो ही जी कॅम्पेन काडलेली. सो हेचेर बारीक बारीक झेंडे जे असतात ते घरान घरान पावतात. तशेंच जे ह्या जंक्शनाचेर खासियत म्हणजे हे जे झेंडे आसात ते झेंडे हांगा ह्या जंक्शनाचेर हांगा खांब्याक लायिल्ले आमकां दिश्टी पडटात. खुबशे झेंडे हांगा खांब्याक लायिल्ले आमकां दिश्टी पडटात. आनी मेन म्हटल्यार जेन्ना झेंडे जेन्ना खांब्याक लायतात तेन्ना खंय तरी तेजे जे नॉर्म्स असतात ते पाळटलो कोण असो प्रश्न येता. कित्याक झेंडा जेन्ना म्हणटात तेन्ना ताका घडी करपाक सुद्दां घडी करून दवरपाचो सारको आसता. आनीक ताका सांजचो काळोख जावचे पयलीं काडपाक जाय आसता. सो अशे खुबशे तेजे कायदे असतात. पूण ते सगळे पाळटलो कोण? हांगा तुमी पळोवंक शकतात झेंडो सदांच आमचो झेंडो म्हणटात भारताचो झेंडो सदांच ताठ मानेन उंच असो रावपाक जाय. सदांच आमी हे शाळेन सावन आमी शिकलेले आसात की झेंडो जो आसा तो ताठ मानेन उंच आसपाक जाय. पूण हांगा पळोवपाक अशें दिसता की त्यो बेश्टी सादी गुडी लायलेल्या भशेन कोणे हांगा लायिल्ले आसात. पूण आतां 15 ऑगस्ट जालो, आयज 16 ऑगस्ट, पूण हे झेंडे काडटलो कोण हो प्रश्न येता. आनी हे झेंड्याक पळयले जाल्यार खूब अशे विचित्र अशें दिसता. कित्याक अशे आडवे पडलेले म्हणत मान बावकोन अशे झेंडे जे आसात ते हांगा लागलेले आमकां दिश्टी पडटात. सो खंय तरी प्रशासनान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. आनीक अशे जे झेंडे लागलेले आसात हर घर तिरंगा म्हणून जी कॅम्पेन आसा ती आयकपाक सुद्दां बरी दिसली. पूण तेजे वांगडा जे कितें रुल्स आसात ते रुल्स खंय तरी त्या लोकां कडेन पावपाक जाय. आनीक ते रुल्स पावले शिवाय त्या घरान झेंडो पावपाक जायना. आनी हेजेरूच खंय तरी
आमचे जे खरे जे राष्ट्रप्रेम जो आसा तो राष्ट्रप्रेम आमकां हेचेरूच दिश्टी पडटलो. अशे झेंडे जे आसात ते झेंडे खांब्याक लायले किंवा घराक सुद्दां समज लायले आनी मागीर ते कितलेशेच म्हयने तशेंच उरतात, तेंचो रंग वयता, तशें आमकां जाल्ले ते पळोवपाक बरें दिसना. म्हणून हेचेर खंय तरी सरकारान सारकें वेवस्थीत लक्ष दिवपाचें आनी ज्यो कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा म्हणजे जी डिपार्टमेंट आसा जे डिपार्टमेंटाचे अंडर हे सगळें पडटा तेणी हे जे झेंडे आसात ते खंय खंय गांवांत लागलेले आसात ते काडून वेवस्थीत दवरचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजपान तिकेट दिली जाल्यार 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक सावड्डे मतदारसंघातल्यान उमेदवारी लडोवपाक इत्सूक आशिल्ल्याचे आदलो खासदार विनायक तेंडुलकरान सांगले. तशेंच आनीकूय कांय जाण सावड्डे मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लडोवपाक तयार आसात, मात पक्ष जो निर्णय घेतलो तो सगळ्यांक मान्य आसतलो असोय तो उलयलो. सावड्ड्यात तुमचें नांव चर्चेत आसा, सो फुडले 2027 कितें तयारी जाल्या? तयारी म्हणजे खूप जाणांची नांवां चर्चेन आसा, एकूच अजून ना. शेवटी पार्टी कोणाक तिकीट दिवची तेय फाटल्यान सगळ्यांनी लावली. तुम्ही इच्छुक आसा? आतां तो म्हणटा म्हाजें नांव चर्चेन आसा म्हणटकर इच्छुक आसात. सो तुमी दावो करतले? दावो करतले? नांव म्हणजे पार्टी ज्या उमेदवाराक तिकीट दिता ते वेळार सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी सगळे उमेदवार रावले. सो सद्याक कितें फूट बी कितें पडलेली आसा बीजेपी सावड्ड्या? फूट कांय ना. सो बीजेपीचे कार्यकर्ते सध्या नाराज दिसून येता. ना कांय नाराज ना, एक संघ सगळे आमचे आमदारा बरोबर आसा. सगळे आसा. रायबंदर फेरी धक्क्यार रोरो फेरी बंद पडले. फेरी बंद पडिल्ल्यान पलतडी वचपाक आयिल्ल्या प्रवाशांच्या गाडयांची व्हडली लायन लागल्या. आता ही फेरी नेमकी कित्या खातीर बंद पडल्या ते कळपाक मार्ग ना, पूण फेरी बंद पडिल्ल्या लोकांची मात बरीच गैरसोय जाल्या. प्रवास सोपो आणि सोयीचो जातलो अशें सांगून अंतर्गत उदका मार्ग खात्यान रोरो फेरी सुरू केल्ल्यो. मात शेनवारा सकाळी अचकीत एक फेरी बंद पडिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाली. पलतडी वचपा खातीर आयिल्ल्या प्रवाशांच्या गाडयांची व्हडली लायन लागिल्ली. आमी प्रत्येक फावटी तर सुरळीत तरी चलपाक जाल्ले ते जायना. लायनीच्या लायनी अजूनय लागता. ते कित्याक? बिकॉज ती रोरो फेरी जी आसा ती परत परत मोडटा. फाटल्या 4-5 दिसांकूच ती तीनदा तरी मोडल्या. काल सुद्धा ती बंद पडलेली. आतां म्हाका दिसता 11-11:30 जेन्ना हांव थंयच्यान पास आउट जाला तेन्ना ती सुरू जाल्या. सो प्रत्येक फावटी तर अशें बंद पडत आसा रोरो फेरी जाल्यार ती सर्वीस काय ती हाडून मारलेली आमच्या माथ्यार हाडून मारलेले कितें तरी पाड गजाल. हे कांयच कळना आमकां सांगपाक, खरेंच शकना आमी. सो हांव परत एकदां याद करून दिता आमदाराक आनी आमच्या R&D मिनिस्टराकूय की आमकां सांगलेले 15 ऑगस्ट पर्यंत ताचेर सोल्युशन मेळटा, पण ते येवंक ना. फाल्यां ग्रामसभा आसा चोडणाची, सो थंयसरूच हो क्वेश्चन रेज जातलो, थंयसरूच ताचेर डिस्कशन जातलें आनी सगळे लोक कितें डिसायड करता पळय ते डिसायड जाल्या उपरांत आमी तेंच्या बरोबर आसतले आनी रोरो फेरी सुरळीत चलची आनी प्रायसींगूय तेजी चोडणा खातीर मातशी कमी आसची. नाल्यार आमी तर मागता ती फ्री आसची, बिकॉज इट्स अ एसेन्शियल सर्वीस. गोंयकारांक फोटो हे सरकाराचे एक संवयूच जावन पडल्या. कॅरेट दाखोवप, रोरो फेरीचे कॅरेट दाखयले. गोंयकारांक खबर ना की रोरो फेरी खातीर ते 2 ज्यो रोरो फेरी आसा ताच्या खातीर ते जे कोणी फेरी बांदल्या ताका नियरली 10 कोटी वर्साक दिता. तेची विथ एन इन्क्रिमेंट ऑफ 5% एवरी इयर फॉर नेक्स्ट 5 years. तितल्यान सरकारान 10 फेरी बांदूं शकताल्यो. अशी परिस्थिती आसतना सरकार हे कित्याक करता हे हातल्यान दिसून येता. परिस्थिती अशी आसा की चोडणेकार जुंवेकार जे आयलँडार रावता ते कितें चॉयस म्हणून फेरी वापरना, तांकां चॉयस ना म्हणून ते फेरी वापरता. तेन्ना गव्हर्मेंट जर एक ब्रिज बांदूंक शकना तांचे खातीर जाल्यार तांचे खातीर जी फेरी सेवा आसा त्या हेवटेन तेवटेन वचपा खातीर ती फ्री करपा सारकी परिस्थिती ना. इतलो सरकार भिकारी जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंडें नगरपालिकेच्या कागदपत्रांचो वापर करून बनावट सय केल्ल्यान नगरसेवक शिवानंद सावंत हांच्या विरोधात कडक कारवाय करपाची गरज आसा. नगरसेवक शिवानंद सावंताक सत्ताधारी पक्षाचो तेंको आसा. तशेंच पुलिसांनी ह्या प्रकरणात सखोल तपास करूंक ना असो आरोप फोंडें काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष विलियम आगीर हांणी केला. तुम्ही पहिले फोंड्यात बघानी की फाटल्या दिसांनी फोंड्यात एक सर्टिफिकेटीचो इश्यू जालो आनी तितून कोण तरी एक सर्टिफिकेट दिता असो आवाज जालो आनी त्या आवाजांतल्यान काल त्या मनशाक अरेस्ट केलो आनी तो कोण येलो की तो एक म्युनिसिपल कावन्सिलर. म्हाजें सांगपाचें कारण कितें अशें एक कावन्सिलर सर्टिफिकेट दिता आनी ताका अरेस्ट करता आनी ताका बेगूय जाता. जाल्यार सिरियस इश्यू हे ऑफेन्स आसा. सो
ताका बेल जावपाक जायना आसली, तेजे फूल कडक एक्शन जावपाक जाय. आनी ती एकूच ऑफेन्स न्हू, तेणें हेजी पयलीं कोणाक ह्याच वर्सा 2 केसी जाल्ले आसा. पयली केस जाली तेणें कोणाक इन्कम सर्टिफिकेट फेक दिल्ली, तुवें ऑफिसराचेर सायन मारलेली, लेटर यूज केल्ले आनी तितून ताका बेल जाली. आनी आतां दुसरी केस की तेणें परत म्युन्सिपालिटीचे लेटराचे ऑफिसराचेर स्टॅम्प यूज करून, लेटर यूज करून वॉटर कनेक्शन आनी सर्वीस कनेक्शनची NOC दिल्या. सो हो एकदम सिरियस इश्यू जो आसा. आमी फोंडा ब्लॉक काँग्रेस हेचेर कंडेम करता आनी तेजे निशेध करता आनी तेजे आमी मागता सरकारा कडेन आनी पुलिसी कडेन की तेजे करक्ट एक्शन कारवाय जावची की तितून लोकांचेर आयज कावन्सिलरांचो विश्वास वयतलो असो जायना. कित्याक जर अशे जर कावन्सिलर जर अशें करपाक लागले जाल्यार कितें जातलें पेपराचेर जातलें जाल्यार कांय सांगूंक शकना. फाटल्या म्हयन्यात सेगीत पडपी पावसाक लागून अनमोड घाटांतल्या रस्त्याक वेरो वचून कांय भाग कोसळिल्लो. ह्या प्रकारा उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी एक आदेश जारी करीत बशी आनी गरजेच्यो सेवा दिवपी गाडयो सोडल्यो जाल्यार हेर सगळ्या गाडयांच्या वाहतुकीचेर सरसकट बंदी घाल्ली. ह्या घडणुकेक आतां 1.5 म्हयनो जावन गेलो, तरी लेगीत अजून मेरेन हेर वाहनांच्या वाहतुकीक बंदीच आसा. हाका लागून वाहन चालकांक कारवार वा चोरला घाटांतल्यान वचचें पडटा. हो प्रवास सुमार 100 ते 150 किलोमीटर पयस पडटा. ताका लागून अनमोड घाटांतल्यान एकेरी वाहतूक सुरू करपाची मागणी वाहन चालक करपाक लागल्यात. ऑल गोवा लॉरी ओनर्स असोसिएशनाच्या वतीन आमी आज व्हिडिओ काडटा. सो आमी आसा नॅशनल हायवे 748 जंक्शन जे एरिया ज्या जाग्यार लँडस्लायड जाल्ली आनी साऊथ गोवा कलेक्टरान 5/7/2025 ह्या दिसाक एक ऑर्डर काडलेली की हेवी कमर्शियल व्हेकल्स ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ह्या रस्त्याच्यान बॅन करपाच्यो म्हणून. सो आनी ती ऑर्डर कंटिन्यू टील 2/9/2025 मेरेन आसा. सो हे टेम्पररी नोटिफिकेशन आसा एक्चुअली. बट कितें जालां, आमी आयज हो व्हिडिओ काडपाचें कारण कितें आसा की जे डायव्हर्शन आमकां दिल्लें आसा हेवी कमर्शियल व्हेकल्सांक जे डायव्हर्शन दिल्लें आसा फ्रॉम येल्लापूर कारवार रोड जे आसा ते आमकां परवडना जाला. आमचो धंदो जो आसा तो लॉसान वचपाक लागलेलो आसा आनीक मुळानूच पयलीं रेटी कमी आशिल्ल्या कारणान हें काम आमकां तशें परवडना. ताका लागून ऑलरेडी जो आमचो लॉसान बिझनेस आशिल्लो तो आतां चड लॉसान गेला ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ह्या रस्त्यार घातलेल्या कारणान. सो तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन ह्या रस्त्याचें काम चालू करून आमचे जे गाडयांचो मुवमेंट आसा हेवी कमर्शियल व्हेकल तो मुवमेंट जो आसा तो बेगींतल्या बेगीन ह्या रस्त्याच्यान चालू करचो. या ठिकाणी रस्ता कोसळलेला होता. आज या ठिकाणी साधारण 1.5 महिना उलटलाय. रस्ता जिकडे कोसळून 1.5 महिना उलटलाय आणि एक साईडने आता इकडे मार्ग थोडाफार केलेला आहे त्यांनी रॉड घालून 10 mm चे रॉड घालून साधारण केलेलं आहे आणि जो उर्वरित काम आहे ते ना भरपूरच कालावधी लागणार. साधारणतः 3 ते 4 महिन्याचा कालावधी लागणार. कारण हे जे आहे ते साधारण 40 फूट खालती आहे तिकडनं एवढं बांधकाम करायला पाहिजे. त्याच्यासाठी रक्कम बी तेवढी लागणार आणि कालावधी तेवढा लागणार. तर अजूनही त्यांची फाईल जी आहे या ज्या कामाचे जे मेन काम आहे त्या कामाची फाईल अजूनही पेंडिंग मध्ये. परंतु याचा त्रास इकडे या ठिकाणी स्थानिक म्हणजे दोन्ही साईडच्या बॉर्डरवर असणाऱ्या वाहनधारकांना मोठा त्रास व्हायला. कारण त्यांना एवढ्यासाठी वळण घालून जाऊन 100 किलोमीटरचा फेरा मारून गोव्यामध्ये किंवा गोव्यातून कर्नाटकात यायला लागतं. जर सरकारने जर ह्याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी जर मार्ग सुरू करायचा झाला तर दोन्ही साईडला होमगार्ड ठेवून दोन्ही साईडनी एक लाईननी सोडलं तर होऊ शकते. वाटल्यास त्या वाहनांकडून त्यांनी एक 50 किंवा 100 रुपयाचा टोल घेतला तरी वाहनदार देऊ शकतो. कारण एवढ्या लांबनं जाण्यापेक्षा इकडनं एक होमगार्ड ठेवून जाऊ शकते. त्याला लागून माझी सरकारकडे विनंती आहे की याच्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढून या ठिकाणी एक साईड सोडण्याची मागणी इकडे वाहनधारकांनी केली आहे. पावसाच्या तडाख्यात दिवचल कुडचिऱ्या रस्त्याचेर व्हावटी वाठारांत पालसण कोसळपाक लागला. देखून हो रस्तो येरादारीक असुरक्षीत जाला. रस्त्याच्या दडेचेर आशिल्ले व्हडले झाड लेगीत हुमटून पडपाचो भंय आसा. फाटले 3 दीस सेगीत आनी नेटान पडपी पावसा लागून व्हावटी वाठारांत रस्त्याचेर पालसण कोसळपाक लागला. देखून हो रस्तो येरादारीक धोकादायक जाल्लो आसा. वेळारच उपाय येवजण केली ना जाल्यार आनीक पालसण कोसळून रस्तो ब्लॉक जावपाची शक्यताय आसा. रस्त्याच्या दडेचेर आशिल्ले 200 वर्सां पयलींचे व्हडले झाड लेगीत कोसळपाचो धोको आसा. एखाद्या वेळार वायट घडणूक लेगीत घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. रोड जो आसा तो बिचली तो कुडचिऱ्या मेरेन रोड आसा आनी हे आमचे निरांकाराचे झाड वयर आसा पळय ही सायड कटींग केल्ली आसा आनी आतां हे वर्सान वर्सां पडत आसा. पूण ह्या 3 दिसांक आतां जे पडला पळय न्हू हेजेर केन्नाय दुर्घटना जावंक शकता. ती गव्हर्मेंट कितेंच एक्शन हेजेर घेयना. सरपंच घेयना, पंच घेयना. हे
कोणी करपाचें आमच्या पंचायतीक वन बावळिंगे पडटा कुडचिऱ्यान पडटा आनी सर्वांना पडनाय आमी आमच्या सरपंच येयलो तेणी पळोवन गेला पण तो करूंक शकना म्हणटा तेंच्यानी घेवंक जाय तेजेर पण तुम्ही असे पंचायतीक बी पळयल्यात आमी पंचायतीक तेंच्या पंचायती आमच्या पंचायतीक कळयला तेंच्या पंचायतीक आमी कळोवंक ना तेंच्यानी एक्शन घेवंक जाय तेजेर सरपंच डेली येता वयता तो पण हांगा कोणूच पळयना कोणूच पळयना तो हरशी डेली येता वयता काल हांगासर 2 एक्सिडेंट जावपाचे कित्याक लोकांक कळना न्हू आमी कितले म्हणून लोकांक सांगू शकता गाडी स्लो चलया म्हणून पण आता जर ही अशी धडा कोसळत रावली हय ती दुर्घटना केन्ना येते आतां चड नाही उरोवंक फक्त 2 मीटर उरला आनी व्हडले झाड 200 वर्साचे देवाचे निरंकाराचे आमच्या सातिंगाचे झाड ते केन्ना रातचे दिसा वयले केन्नाय पडोंक शकता म्हणजे केन्ना आमदारान तेजेर लक्ष तरी पेमेंट सेटींग घालपाक जाय तो बी घालूंक शकना तेजेर कित्याक कारण ताका टायम मेळनासतलो आमी कितकेशेच फावटी ताका सांगलेले आसा पयलीं रोड रूम करा कळना लोकांक न्हू पण आता हे झाड जर रातच्या टायमार बी पडत जाल्यार बाय चान्स पडले आनी कदम त्या टायमार येयले आनी नशिबान कोणी गेले तेतून कितें करतलो तांकां ड्रायव्हरांकूय कळचें ना न्हू चडा आसा न्हू सायड बेळी ना न्हू जाल्यार कळना आनी रोड तर रूम जावकूच जाय गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. पावसाच्या तडाख्यात कोसळिल्ली अडवलपालच्या कोळम वाडेवयली रस्त्याची धड दुरुस्त करपाचें काम सुरू जाला. ह्या प्रकाराचेर गोमंतक टीव्ही न्यूज वाड घाले उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याक निमणे जाग आयली. नेटान पडिल्ल्या पावसाच्या तडक्यात फाटल्या बेरेस्तारा कोळम वाड्या वयल्या रस्त्याची धडा कोसळ्ळ्या. ही धडा आनीकय कोसळपाची भिरांत आशिल्ली. ह्या मजगती 4थी मेरेन हें काम पुराय करचें आनी लोकां मदीं पातळिल्लो भंय पयस करचो अशी मागणी लोकांनी केल्या. त्या दीस गोमंतक टीव्ही न्यूज हाडल्या त्याच्या दुसऱ्या दिसापासून PWDन आपले काम रिटर्निंग वॉल बांदपाचें काम सुरू केल्लें आसा. हांव पयले प्रथम गोमंतक टीव्हीक धन्यवाद दिता. तशेंच रिपोर्टर तांच्यांनी हांगासर येवन आमची ह्या दुर्घटनेची दखल घेतली आनी दुसऱ्या दीस पासून हें काम सुरू जालें. आतां एकच मागणी आसा सरकार कडेन PWD कडेन चतुर्थी लागीं पावल्ली आसा आनी हें काम बेगिनांतल्या बेगीन कंप्लीट करचें कित्याक जर पावसय जर जोरान पडलो जाल्यार तो आनी कोसळूं शकता. आज 2 दीस काम केलें आज बंद आसा काम अशें ह्या दिसांनी थंय बंद दवरपा जायना कित्याक अरुंद रस्तो आसा आनी धोकादायक स्थितीन आसा ते केन्नाय कोसळूं शकता अशी स्थिती आसा. तातूंत जास्त वेळ न घेता तें काम बेगिनांतल्या बेगीन दुर्घटना घडचे पयलीं करचें हीच मागणी आसा आनी हांव गव्हर्मेंटाक सरकाराक धन्यवाद दिता की तांच्यांनी डिले जरी जालो तरी तें काम हातान घेतलें बेगिनांतल्या बेगीन कंप्लीट जावची तीच मागणी. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्तीक तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पणजेच्या डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 20 ते 24 ऑगस्ट मजगती आसतलें शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अलायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड आनी हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अदीक म्हायती खातीर संपर्क सादात 9820 283877 आनी 9326 283877. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.